काँग्रेसीन भाजपा आड विरोधकांक एकठांय हाडपाचो फुडाकार घेतला। काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर हाणें सांगले, काँग्रेस युती समितीचे पयले बसकेत सगळ्या विरोधी पक्षांक एकठांय हाडून भाजपाक हारोवपाचो निर्णय घेतिल्लो। गोंयच्या लोकांक पुराय विरोधक एकठांय भाजपा आड झुजचे अशेंय चोडणकरान स्पश्ट केले। मजगती गोवा फॉरवर्ड अध्यक्ष विजय सरदेसायान काँग्रेसी कडेन जावपी उलोवणी संबंदीत आपली स्थिती तशीच उरल्या अशें स्पश्ट केला। काँग्रेसी कडेन जावपी उलोवणी पयलींच स्थगीत केल्या आनी निर्णयांत बदल जावंक ना अशें सरदेसाय हाणें सांगले। तेच प्रमाण सरदेसाय हाणें भाजपाचो एजंट म्हणपी कथीत राजकीय विश्लेशकाचेरूय लक्ष करून फाटलीं 2 वर्सां विरोधी पक्ष एकठांय येवपाची मागणी करताले तेन्ना तो खंय आशिल्लो असोय प्रस्न केलो। मजगती 2027 वर्साचे विधानसभा वेंचणुकेच्या आदी युती करपा खातीर काँग्रेसीन केल्ल्या प्रस्तावाक आरजीपीन येवकार दिला। गोंयचे हित, गोंयकारांची अस्मिताय, जमीन, संस्कृताय आनी पर्यावरणाची राखण केंद्रीत दवरून सकारात्मक आनी अर्थपूर्ण चर्चा करपाक आपूण तयार आसा अशें आरजीपीन स्पश्ट केलें। कालची आमची मिटींग आमी ठरयली की शक्य तितले सगळ्या बरोबर अलायन्स करपाचे, सगळे ऑप्शन्स एक्सप्लॉयट करपाचे, कितें मतभेद कितें आसा जाल्यार तो पयस करून आनीक सगळ्या एकठांय हाडपाचे की गोंयच्या लोकांक दिसता की सगळे ऑपोजिशन पार्टीज आसात आनी जे कोण सरकाराचे विरोध आसा, सरकाराक विरोधात सोदतात, तांकां सगळ्या एकठांय हाडपाचें काम काँग्रेसीन करपाक जाय आनी त्या प्रमाणे आमची मेंबर कमिटी आमचो राष्ट्रीय अध्यक्ष करपीजी हाणें अपॉयंट केल्ली आसा आनी तेजी काल पयलीच मिटींग जाली आनी त्या मिटींगेक हें ठरलें की आमी सगळ्यांक अप्रोच करपाचें। आमकां खूब जाण आमचेर क्रिटिसायज करता, आमचे उलयताय, ते आमचे सगळे मतभेद जावं ते जितले त्रास जाता ते त्रास सहन करप लोकां खातीर आनी जाता तितले पॉलिटिकल पार्टी बरोबर जे सिरियस आसात बीजेपीक हरोवपाक तेंचे कडेन अलायन्स करप आनी ह्या बीजेपी सरकाराक घरा जावप ते केन्नाय जावपाक शकता। ऑलरेडी आमी टॉक सगळे पार्टी कडेन स्टार्ट केल्यात, एका पार्टीन ते स्टॉल केल्ले आसा, बाकी पार्टी कडेन आमची उलोवणी चालू आसा। केन्ना पर्यंत हें जातलें काय म्हणटा आमी डेट सांगपाचें, ज्यो बाकीच्यो पार्टी आसा तेणी रिस्पॉन्ड करपाक जाय आनी आमी अप्रोच जायत आसात, बाकीच्यो पार्टी कडल्यान सगळ्यां कडल्यान रिस्पॉन्स येवपाक टॉक चालू आहा काल तांची कमिटीची आमच्या पार्टीन अनाउन्स केल्लें आहा की आमी टॉक सस्पेंड केले, कसले टॉक चालू आसले, टॉक्स चालू ना नॅचरली आमी वी हॅव गॉन पब्लीक, एक सायडीन टॉक्स सस्पेंड जाले म्हूण सांगप आनी भितरल्यान उलोवप ते आमकां सोबना। आय डोंट थिंक इट्स आमचे कांयच टॉक कोणा कडेनच चालू ना। एक सेंटिमेंट असता की नॉन बीजेपी नॉन काँग्रेस सेंटिमेंट आसा म्हणून हांवें खूब करपाक हांव फुडें सरिल्लो, सेंटिमेंट आसा म्हणून हांवें इवन आमचो पक्षूच मर्ज कसो करपाक हांवें सांगिल्लें, हें सगळें सांगिल्लें हांवें। म्हाका सेंटिमेंटाचें पल्स म्हाका खबर आहा, हांव लोकांक मेळटा, हांव कोण भायल्यान येवन हांगा एक कितें ट्युरिस्ट न्ही, म्हाका सेंटिमेंट पूर्णपणान खबर आहा आनी सेंटिमेंटाचो रेशपेत दिवन आमी ते सस्पेंड म्हणून म्हणला, आमी ताचे फुडें वचूंक ना। पुणून फाल्यां गोंयचे जनतेचे खातीर एकटेच जर झगडूचे पडले जाल्यारय ती तयारी आमी दवरतात, इतलेंच आमी सांगूंक शकतात। आतां ताजो इम्पॅक्ट खूब आमचे मित्र जे पॉलिटिकल कॉमेंटेटर आहात, जे एक्टिविस्ट आहात, ते आपले भशेन ते कॉमेंट करतात। लोकशायेन सगळ्यांक हक्क आहा घालपाक आनी घालचो, हांव ताची कदरूय करता, हांव तांकां मान दिता, पूण एक तकलेन सांगूंक सोदता की ओगीच कॉन्स्पिरसी थियरीज करनाकात की कितें तरी फिक्सिंग केलां आनी कितें केलां। आमी फिक्सिंगान वचपाचे मनीस न्ही, आमी उगड उलोवपी लोक, आमी क्लियर कट स्टँड घेवपी आमचो पक्ष आनी स्वाभिमानी गोंयकाराचो पक्ष। सो खंयी जर आमी सांगतात की बाबा आमी उबे रावतले म्हणून, ते आमी बीजेपीचे एजंट जाले रोखडेच। म्हळ्यार कोण इतले ते जे एकवट करनाशिल्ले ते कोण आशिल्ले सांग मरे म्हाका, जे आमी इतले 2 वर्सां झरयताले युनिटी कोरिया म्हणून, तेन्ना कांयच रिस्पॉन्ड करनाशिल्ले ते कोण आशिल्ले? तांचो रुलींग पार्टी कडेन संबंद कितें आहा? ते सगळें कितें आसा पळय तें फुडें उलोवचें पडटलें। हांव सगळें एक दिसान उलोवंक सोदना,
ओगी तेंय चिंतात की जे मनीस इतले तेंप एफर्ट करताले एकवट घडोवन हाडपाक गोंयचे लोकांचो विचार करून आनी गोंयच्या लोकांचे मनान जे सेंटिमेंट आहा तो सेंटिमेंटाची कदर करून जे आमी कितें उलयताले ते आडायताले ते कोण, तांचो बीजेपी बरोबर संबंध कितें आहा भितरल्यान ते उलया मरे आतां. ते कॉमेंटेटर आहा तांकां तेंच दिसता ना हें विजयान केलें हें विजय जालो हें कितें कसलें उलयता. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णीकार.